जमल्या सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवस रूपकार तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता भली भेटून तुका वंदिता दिनपाणी असतो का हर्षिता दया माया तुझी नियता पक्की जिनी भोग सन्मता आदर कृपा बेसा वाचेता जमल्या सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवस रूपकार तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता भली भेटून तुका वंदिता. मोगाच्या भक्तिकानो सांजुताच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजुता दिव बरवसो संडलेल्यांचो बरवसो दिवसो किरीत सांत सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून विनंती करता. हे संदर्भार एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आयलेल्या आनी नवें करूंक सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वाद जोडूंक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. प्रतिनिधी माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या हर एकल्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर विशेष करून मागता. तुमचे खातीर मागता, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागता. हे संदर्भार अर्गांनी ते सांपसोत मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दो कतार. अर्गां मीस दिता एल्डा क्वार्टर्स मुंबई. अर्गां मीस दिता नजरेत फॅमिली सिल्वासा गुजरात. देवतीन थॉमस पिंटो जत्म्या मीस दिता लविना डायना निग्रेसी पिंटो. अर्गां मीस दिता जुलियाना कॅस्टेलिनो बेंगळुरू. खासदाराचें कार्य बऱ्यान जावचें रे पसोत मीस दिता एवलिन डिसिल्वानी कुटाम वा मंजुरू. जे कोणा मागतान बसयला तसो उडास करू तांचे पसोत आमी मागया. आज अविनाश तसो जल्मासोती दीस आचरण करता. ह्या संदर्भात ताचे बसोती ताच्या कुटुंबादारा बसोती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुताच्या भक्तिकानो. संवसार म्हणल्यार ह्या क्षेत्रांत बरें आनी वायट आसा. देखून बऱ्या वायटा मदें बऱ्याची विसवण करूंक आनी जिवी सोडूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिताना. तें बरेंपण आपणाचें करूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. इगडी परतोळे तापोवन आमच्या पातकाची दूख धरया. बरें आनी वायटा मदें जायते पोटी थोडे पोटी वायट विसलेले आसा. ह्या मुखांतर देवाच्या उपादेसा विरोध आमी गेल्ले आसा. पश्चात्तापव्या बक्षणे मागया दूख धरया. सुम्या लागचें बक्षणे जोडून घेवया. मगळ सुम्या तुजे उपादेश आमकां बरें आदारूंक प्रतिरितीन उपकारतात. पूण ही उपादेश आमी तिरस्कार करून तुका आमी नेगार केल्लें आसा. पश्चात्तापवता सुम्या बक्षणे मुगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मुगळ सोम्या बरें आदारूंक वायट सांडूंक तूं आमकां उलो दिताय. आमचो स्वार्थ थोडे पुटी वायट आदारूंक आनी बरें सांडूंक उत्तेजन करतात. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवता सोम्या बक्षणे मोगोन म्हणटा
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळत दाखय. वाईटाची विसवण करून सोम्या आमच्या भावा बहिणीक कुटुंबादारांक इतर संद्यांक आमी दुखयलेले आसा, तांची मनां आमी तुटयलेली आसात. तशेंच तुजे तान आमी पयस गेल्ले आसा. सोम्या आशिर्वादा बराक बदलाक शिराप जोडून घेतलेलो आसा, बाचावी बदलाक अंत जोडून घेतलेलो आसा. ह्या पासत सोम्या पश्चातापवता बोक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळत दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बडदोळे दांपी आमच्या घर संगातीर मागया जेथे सवां घेवन आमी आपूण तळाक येयल्या हे नव्यानाचे मीस भेटयता ती सर ते सवां सुमयेच्या पांय तळा आमी समर्पण दिवया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत सुद्दां देवा तुज्या धर्मदूता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखून फोव कर. अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजर मुख्य शास्त्रा मदलो एकलो तो उतार प्रायसो आनी पळयोवंक माणेस दिसतालो. दुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करताले. पूण ताणें कळंकीत जिणये बदला गौरवाचें मरण वेंचलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें थुंकून तो आपकुशेन दगदवणेच्या हाताऱ्या लागीं गेलो. तशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेलें खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजारान केलें. आडवारलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदीं तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्या अनुसार खावंक तसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय तें बलयेचें मांस तो काताशें नटन करूंक ताका गुटान सालात दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतालो आनी तांचे आदले इश्टागातीक लागून ताका ते दयाळ्यान चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपले उतार प्रायाचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केंसांक फोव त्या मांडाक आनी भुरग्यापणांतावन जियेल्लें ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेष करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन म्हजे प्रायेक 6 जाल्ले न्हय. 90 वर्सां प्रायाचो एलियाजार विदेशांच्या रिती रिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण थंय ते तरणाटे सांगताले. म्हजे जिणयेंत एके मोठवे आवदे पासत हांव फसायन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतार प्रायाचेर लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा चुकोवन जाल्यारय हांव सर्व पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटूंक केदींच सोंसना.
देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतार प्रायसो गौरव राखतलो. मानापात्र आनी पवित्र कैद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरूंक साध्य आसा म्हणून तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदवणेच्या हातार्या लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगिल्लें तें तांकां पिशेपण म्हण दिसलें. मारा वरवीं तो मरच्यार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वांसूंक म्हज्यान जातें तरी हांव म्हजे कुडीन जेरमांदाच्या माराची दूख सोंसता मात्र न्हय, सर्वेस्परातय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसतां म्हूण तोच सर्वेस्पर आपलें पवित्र जानवें जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणान ताणें तरणाट्यांक मात्र न्हय बगार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सोमी म्हाका सांबाळता, सोमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्या, म्हजे विरोध उरपाटलेले सडत आसा. हाका देवाचो आदार बिलकुल मेळचो ना. अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. सोमी म्हाका सांबाळता, तरी पूण सर्वेस्परा तूंच म्हजे बाचावेचें ढाल. तूंच म्हजी वळवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपले पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. सोमी म्हाका सांबाळता, सोमी म्हाका सांबाळता. Alleluia, 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 Alleluia. देवान आमचो मोग केलो, आमच्या पातकाचें फारीपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसूं. जेजू येरुकोंत भितर सरना शारांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुगागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो, पूण तो मट्टवो जाल्ल्यान लोकांचे किटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, विग्गी सकला दी, आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. जाकेव सरारां देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो.
हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाक्यो सकळा हुजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सुम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाकाय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक हो अब्रामाचो पूत निजायकी मनशा पूत सणून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, सुदैव धर्मांत तांचे नियमशास्त्र थोडी मासां खावंक आड व्हरता. तातूंत एक जावन आसा खंयचें दुकराचें मांस. कित्याक नियमशास्त्रांत उल्लेख आसा, कळ्ळें गी, कचल्याचें मांस खावयेत. मोदें कात्रे आशिल्ल्या आबड्डांचें जानवर आसा न्ही, आबड्डांक वता तुमकां, आबड्डांक वता तें जानवरांचें आबड्डांक वता ती थोड्यांक गोत्तू ना म्हळ्यार अमेरिका जल्मल्लीं पुरो हांगा. अमेरिकांत ती आबड्डांची जानवरां आसात. आबड्डां म्हळ्यार गायीचे रेड्यांचे पांय आसात न्ही, पळय गे, पांयाच्या सकयल कालें आसा तांकां, हां, तांचे तळवो फातरा सारकीं घट्ट आसात न्ही गे, हां, ताका आबड्डां म्हणचें. ताका लाळी मारतात, पाड्यांक जाल्यार लाळी मारतात, हां, गाडयेच्या पाड्यांक जाल्यार लाळी मारतात, गोड्यांक लाळी मारतात न्ही गे, हां. आबड्डां आसूंक जाय. कसलीं आबड्डां? मोदें कात्रो आसलीं, मोदें सीळ आसलीं आबड्डां अशीं, हांगा एक आबड्ड, हांगा एक आबड्ड, मोदें अशें, कळ्ळें गी. थोडीं आबड्डां सीळ आसनात, अशें आसात, एकच आबड्ड, कळ्ळें गी, हां, तें न्ही. मोदें कात्रे आशिल्ल्या आबड्डांचें मांस खावयेत, पूण ते कात्रे आशिल्ल्या आबड्डाचें मात्र मांस जायना. सांगाता रेवंद काडटलें जायचें. रेवंद काडटलें म्हणटा गोत्ता तुमकां? तें गोत्त ना गी. रेवंद काडचें, रेवंद काडचें. गायी आतां गुड्या सोडली वा दुसऱ्याच्या गाद्याक गेल्ली, रापा 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 भात खाता, तोंड खाता, खाता आनी पोट भरता, पूण ती साबिना. उपरांत घरा न्हिदोवन पाटी ती पाटी हाडता आनी अशें साबून आसता. कळ्ळें गी. रेडे जावं दी, पाडे जावं दी, बोकड्यो जावं दी, असो करून साबून आसतात, जिरता मुसळ. ताका रेवंद काडचें म्हणचें. कळ्ळें गी. रेवंद काडचें. हां. आनी असलीं आबड्डां आसूंक जाय, असलीं मोदें शीळ आसलीं वा मोदें कात्रो आसलीं आबड्डां आनी रेवंद काडचीं जानवरां. ती दोनूय संगती आसलेल्याचें मात्र मांस खायत. गायी रेवंदी काडटा, ताची आबड्डांय कात्रे आसलेलीं आबड्डां. कळ्ळें गी. ओंटे आसा पळय, ओंटे ते रेवंद काडटा, पूण ताचीं आबड्डां 2 नांत, एकच आबड्ड सगळें यू टायप. गोड्याचें आबड्ड एकच यू टायप, गोड्याचें मांस खावंक ना, ओंटेचें मांस खावंक ना, ती यू टायप. कळ्ळें गी. देखून पळया, दुकराक कितें आसा, दुकराक 2 आबड्डां आसात, पूण दुकोर रेवंद काडटा, रेवंद काडना. देखून तें अशुद्ध. रेवंद काडनातलेली मनजात आसा ती अशुद्ध. 2 आबड्डां नातलेली एकच आबड्डाची मनजात आसा ती अशुद्ध म्हूण नियमशास्त्रान आरोनाच्या त्या कानुनांत ते ठरयलां. देखून त्यो मनजातीचें मांस खावंक ना. हराम म्हणटात ताका. हराम म्हळ्यार अपवित्र, पवित्र न्ही तें. देखून त्या संगतीचें मांस खावंक ना. जुदे धर्मांत एक रेवंद काडनातलेल्या आनी एक शीळ म्हणजे 2 आबड्डां नातलेल्या, तशेंच कवळां नातलेली मासली, कवळां खंयची ना ती मासली खावंक आडवरलां. ह्यो पुरो अशुद्ध म्हूण ठरयल्यात, अशुद्ध. आनी ह्यो देखून दुकराचें मांस ही कित्याक अशुद्ध? कित्याक अशुद्ध म्हळ्यार ताका थंयसर 2 आबड्डां आसा जाल्यारय रेवंद काडना.
आं खाता बका बका खाता वयर न्हिदता ताका रेवंद पडटून तो काडिना देखून तो अशुद्ध देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें जाल्यार मनजातीचें मांस खावंक आड व्हरलां आनी आयच्या पयल्या वाचपांत मेकबावाच्या पुस्तकांत आमी पळयता उतर प्राय असो एक शास्त्र्यां मदलो शास्त्र्यांचो पळया शास्त्री म्हळ्यार कोण नियमशास्त्र पाळटले हेरांक नियमशास्त्र पाळोवंक कारण करता जातले शास्त्री तांतलो मदलो एकलो ताचें नांव एलियाजार म्हणून एलियाजार एक व्हडलो 90 वर्सांचो 90 वर्सांचो मालगडो आनी ताका कितें करतात ताका ताजे दुस्मान राई कितें करता म्हळ्यार ह्या शास्त्री कोण शास्त्री नियमशास्त्र पाळटले हेरांक नियमशास्त्र पाळूंक कारण करता जातले सुदैवांचे मुखेली ते शास्त्री ह्या शास्त्र्या मदलो मालगडो मानेस्त शेगुणाचो मनीस नितीवंत मनीस म्हूण लेखलेलो एलियाजाराक कितें करतात दुकराचें मांस खावंक वताय करतात आनी म्हणटा जें कितें नियमशास्त्र सांगता तें हांव करता नियमशास्त्र सांगता दुकराचें मांस अशुद्ध तें खावंक नजो देखून हांव खायना म्हूण तो सांगता कित्याक देवान नियमशास्त्र आमकां दिल्लें त्या नियमशास्त्रा म्हजें जिवीत हांवें रुपीत केलां देखून हांव तें मांस खायना देखून कितें करता जबरदस्ती शिपायताच्या तोंडांत मांस घालतात तो कितें करता तो भायर थुकता आनी ह्या संदर्भार रायाचें फर्माण आसता ताका जिवीशी मारी जाय आनी ताका धरून व्हरतात थंयसर जिवीशी मारच्या आनी शिक्षा दिवच्या आनी ताका थंयसर दगदणी दिवच्या सुवातेक व्हरतना थंय ताचे वळखीचे आनी उतर प्राय असो तांचे लागीं उलयतालो पाशाय मारतालो देखून वळखीचे आसले देखून ते कितें करतात तुका वाचोवच्याक आमी एक उपाय सोदता कळ्ळें तुवें खावचेंत मांस कितें नियमशास्त्र तुका फरमायता तेंत मांस तुका आमी रांदून दिता आनी तुवें खायचें आनी ताणी चिंतेचें तूं दुकरा मांस खाताय म्हूण कळ्ळें गे आनी तुका सुडका मेळटली तुका सोडवण मेळटली कित्याक म्हळ्यार तुवें तें मांस खावचें आमी दिवचें तुज्या मर्जेचें कितें नियमशास्त्र सांगता तें मांस तुका आमी दिवचें पूण तूं खाताना तें दुकरा मांस म्हणून तुवें केल्लें कळ्ळें गे तुळ तुका रायजी विशीं मारूंक सोडचो ना आनी हांव तुका कांयच करचें ना आनी तो म्हणटा पळया वो एलियाजार म्हणटा म्हजी प्राय कितली सांगा 90 वर्सां 90 वर्सां म्हाका जाल्यांत आनी कितलीं वर्सां वाचन हांव आतां तुमी म्हाका वाचूंक दिशात वय गी हांव आतां नंगा डोंगी करना हांव फोर्जरी करना हांवें म्हजें पसंदीचें मांस खावन तें दुकरा मांस केलां म्हूण सांगून मागीर फटी मारयेत पूण तुमी म्हाका एक अवकाश दितात जिवंक कितलो तेंपां वयर आसलो देव पल्यान म्हाका आपयल्या ताणें कितें फायदो म्हज्या 90 वर्सांच्या प्राया पर्यंत म्हजे केस सगळे पिकल्यात म्हज्या आंगाच्यो काती पुरा चिवळून गेल्यात असल्या परगतेंत हांव अन्याय करना आनी दुकरा मांस केला म्हूण सांगून रायाक फसावन म्हजो जीव वाचोवंक हांव सोदिना सोदता जाल्यार हांव तशें करीन जाल्यार म्हज्या उपरांत जायते तरणाटे आसात तांकां हांव एक वायट देख दितलो पळया 90 वर्सां एलियाजार बरें जिवीत जियेलो मरणाचे समय येताना मरणांतले बाचाव जावच्या खातीर कश्टाकांतांतले बाचाव जावच्या खातीर ताणें अशें एक हिकमत करना नियमशास्त्रान सांगता तें मांस खावन राया मुगा दुकरा मांस केला म्हणून फोटी मारन जीव वाचून घाण गेलो म्हणून हांव म्हज्या फाटल्या तरणाट्यांक एक वायट देख दितलो अनितीची देख दितलो आनी हांवें 90 वर्सां पर्यंत जिवन आयलेलें जिवीत व्यर्थ जातलें देखून हांव तशें करचो ना म्हाका मरण येवं दी देवा मुखार वाचो मरो म्हाका ती चिंता ना पूण जें कितें हांव नितीकाल चलतां तें चलतलो म्हजे माथ्याचे केस आज पिकल्यात तवळ पर्यंत हांव अनितीची जिवीत जियोंक ना हांव नियमशास्त्राकाल जियेतलो जर तुमी म्हाका जिवीशी मारा वा कितेंय करा दग दिया पण हांव तसलें एक फडकी रे फिर्यादीचें एक नटण हांव करचो ना हांव नटण कर म्हज्यान तें जावचें ना ह्या प्रायर तें जावचें ना देखून तो म्हणटा हांव तशें नटण करचो ना देखून तांकां कितें जाता तांकां राग येता आमी तुमकां आयडिया सांगून दिली वाचूंक एक अवकाश करून दिलो
तोपलोय नाही म्हणून ते चिडतात आणि एका जरबादाचे मार मारतात, वळवळ्याचे मार मारतात, मार मारतात आणि तो कष्टता वळवळता आणि तो मरण पावता. होय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आणि तो एलियाजर म्हणटा म्हजें मरण, म्हजे वळवळे, म्हजे नितीवंतपणाचें जिवीत म्हज्या फाटल्या तरणाट्यांक एक धैर्य जातलें, एक बळ जातलें. सता खातीर, निती खातीर, देवाच्या उपादेशा खातीर, नियमशास्त्रा खातीर, धर्मा खातीर एक बळ जातलें, धैर्य जातलें. कित्याक हांवें नटन करूंक ना. जे कितें नियमशास्त्र सांगता त्या प्रमाणे जियेलो, नियमशास्त्रा खातीर, देवाच्या उतरा खातीर आपणाचें जिवीत हांवें दिलें म्हणून तो म्हणलो. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें जावन आसा नितीवंतपणाचें जिवीत, नाटकी जिवीत न्ही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आपणाच्या फायद्या खातीर नटन करून संदर्भाक सरे जाल्लें जिवीत जियोंक तो फुडें सरोंक ना. म्हाका देवाच्या उपादेशा काल नितीवंतपणाचें जिवीत जियोंक सोगलो. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत नीत आसा, अनीत आसा, वायट आसा, बरेपण आसा. थोड्यांनी विचारचें आसा, देव बरो देखून देवान वायट कित्याक आसलें? सर्व बरें तर सजी आसलें, देवान बरें तर सजी आसलें. आनी ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर देवान बरें तर आसलें जाल्यार संवसाराक सोबय आसती गी. जर तर देवान भलायकी तर असली पिडा शिडा कांय रसूंक ना, संवसाराक कांय सोबय आसती गी? आसती ना. देवान बरें आनी वायट दोनीय रचलां. हाच्या मतें तुवें झुजोन जिये जाय, कश्ट काडी जाय, वावंट काडी जाय, बरें आनी वायटा मतें तुवें झगडी जाय आनी जिवीत जोडी जाय म्हणून देवान तुका दोनीय दिलां. आनी देव म्हणटा तुजे मुखार आज मरण दवरलां आनी जिवीत दवरलां. खंयचे जाय ते मीस. तुजे मुखार आज आशिर्वाद दवरला, श्राप दवरला. खंयचे जाय ते मीस. तुका सोडलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर जाकेव आसलो. जाकेव मोठो मनीस, कुंटानी 8 बुद्धी, कुंडले बसून कंचे बुद्धी म्हणून एक गादी आसा न्ही, तसलो कुंटा तो ल्हानसो. पुढो पळया, तो सगळ्या सुखागाराचो मुखेली, सगळ्या सुखागाराचो मुखेली. येदोसो मनीस मुखेली पळया. म्हळ्यार सकत आली ताका, बळ आसलें ताका, मोठो जाल्यार मुर्ती चिक्काता तरू किर्ती दोड्डा तो आली ताची. देखून पळया, जायते पयशे आहले, व्हडलो ग्रेस्त मनीस, सुंगागार तो. देखून तो कितें करतालो? अनितीन अन्यायान पुरा पयशे करतालो. देखून लोक ताका कांटाळटालो आनी म्हणटालो पातकी मनीस, पातकी म्हळ्यार सुंगागारांक हर एकलो जुदेव पातके म्हणटाले. कित्याक म्हळ्यार हे सुंगागार कितें करताले? टॅक्स कलेक्ट करताले. कोणा कडचें? जुदेवालाकचें. कोणाक? रायाक. राय खंयचो? जुदेवाचो राय न्ही. कोण तो राय? रोमी चक्रवर्ती तिरवो दिवचो तूं सूख म्हणून शास्त्री फारीजेव म्हणटाले. शास्त्री फारीजेव म्हणटाले रोमी चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो तूं सूख म्हणून शास्त्री फारीजेव म्हणटाले. देखून जेजू लागीं एक आयिल्लो, रोमी चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो सारकें घे सूख म्हणून. आनी जेजून कितें म्हणलें? कॉयन दी म्हणलें, नाणें दिताना तांतूं कोणाची लिपी आसली, कोणाचे लिपी आसली, कोणाची फोटो आसली? रोमी चक्रवर्तीची. देखून तो कितें म्हणटा? चक्रवर्ती दिया, देवाक दिया. पळया, आनी वो जाकेव कितें करतलो? लोकांचे टॅक्स कलेक्ट करतलो आनी रोमी चक्रवर्ती दितालो. देखून जुदेव लोक चिंतलो वो एक पातकी मनीस, अन्य रायाक आपल्या लोकांकडचे सूख वसूल करून दितालो म्हणून. देखून तो कितें करतालो? तो जायते पयशे आसले, आस्त आसली, बुद्धीक आसली जाल्यार ताचें तें एक बरें मन आसलें. ताचें तें कसलें बरें मन? जेजूक पळोवचें बरें मन. आपणें जेजूक पळय जाय म्हणलें बरें मन ताचें तें आसलें. पळया, संतोशाचें मन. आनी संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तूं कितें करता? पळया, मोठो मनीस जेजू फाटल्यान हजारो लोक येतालो. जेजूक पळोवंक ताका जायनातलें. देखून तो रुमडीच्या रुखा चडटा. रुमडीचो रूख पळयला गी ना? संवसारांत आशिल्ल्या सर्व झाडांक फुलां येतात. रुमडीच्या लोकांक फुलां येता. कोणी म्हणी पळयलां रुमडीच्या लोकार फुलां? रुमडीच्या रुखाक फुलां येनात. येतात गे मोद्यान एक येता गे आनी चडता गे तें. कोणाक पळोवंक मेळना गे रुमडीच्या रुखाक. आनी त्या रुखार वो सोडलो कोणाक पळोवंक?
जेजू पळोवंक पळया वरती आशा ताका आसली जेजू पळयसय म्हणून आशा आसली देखून ताणें जेजू पळोवचे प्रयत्न केले ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो जेजून ताचेर मोवाळेन काकुळतीची बिरमोतीची दिश्ट घाली ग्रेस्त तरणाट्याचेर पूण त्या तरणाट्यान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना देखून तो तरणाटो निराशी जावन फाटीं गेलो निराशी आस्त बुदीक तरणाट्या लागीं आसलें ग्रेस्त आसतलें पूण जेजूचेर दिश्ट घालूंक ताका पुरसत नासली कित्याक ताचें बिजनेस ताचो वहिवाट ताचो दुडू ताचें आस्त बदीक सर्वस्व ताचें पूण चिंतालो तो देखून जेजूची ताका गरज नासली देखून ताणें जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना जेजून ताचेर दिश्ट घाली जाल्यार पाटी जेजूचेर ताणें दिश्ट घालूंक ना पूण जाकेवान पळया वरती आशा जायते आसा ताका पूण जेजूचेर एक दिश्ट घालीचें म्हणून तो वयर सोडलो आनी त्या रुखार राखून रावलो आनी जेजू आयलो जेजू कोणें सांगूं ना तो रुमडीच्या रुखार आसा म्हणून जेजू आयलो राबाक वयर पळयलें आनी म्हणालो जाकेवा सकला देव म्हाका तुमगेर येजय मात न्ही रावजय आज पळया हां जाकेवाक इतलो खुशी जाली पळय इतलो संतोश जालो आनी तो सरासरा देवून आयलो जेजूक आपोरून गेलो बरें करून कुंकडां मास बरें बरें सोयो आनी परत केल्यो जेजूक बरें करून वाडलें जेजू घट्ट जेवलो जेजूच्या पांयदाळ बसलो जेजूची शिकोवण आयकूंक लागलो आनी कितें म्हणालो सोम्या म्हाका सगळे पातकी म्हणटात पूण जर तर हांवें कोणाक अन्याय केला जाल्यार वायट केलां जाल्यार 10 वांट्यांनी तांकां पाटें दिता पळया ताची पात वळखलो तो भक्षणे मागलें ताणें जिणी परिवर्तन केली साऊल आसलो पाऊल जालो जाकेव आनी कितें म्हणालो जेजू पळया आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या म्हणजे मोगाच्या बाब पातकान जल्मोवचें साज पातकांत आसचें साज पूण पातकांत मरचें न्ही ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು ದುರ್ದೈವ म्हणटाव आमी देखून पातकांत मरचें न्ही पातकान जल्मलो जाकेव जावंक पुरो तूं पातकान मरोंक ना जिणी परिवर्तन कर मेलो देखून जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयल्या आज म्हज्या जिविता बाचावी येयचें जाल्यार आज तुज्या घरा बाचावी येयचें जाल्यार आज तुज्या घरा बाचावी येयचें जाल्यार आमी आदल्यात सैमात रावचें न्ही आदल्यात पातकीच्या जिवितांत रावचें न्ही आमी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय आमचें जिवीत बदलूंक जाय तवळ मात्र जेजू म्हणटलो तुज्या जिवितांत बाचावी आयल्या तुज्या घरांत बाचावी आयल्या तुज्या कामांत बाचावी आयल्या तुज्या चलवनांत बाचावी आयल्या म्हणटलो जेजू देखून आमी ते सवा दोर घालता मागणें करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण म्हजें जिवीत परिवर्तनाचें ना जाल्यार म्हजें जिवीत बदलपाचें ना जाल्यार म्हजें जिवीत सोम्याक पळोवच्या आशेचें ना जाल्यार म्हजें जिवीत सोम्याक पळोवंक लालेवून अत्रेगून रावचें न्ही जाल्यार म्हज्या जिवितांत बाचावी येवची ना म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत बाचावी येवची ना कितलें हांव करीन तें पंथा पावचें ना कितेंय हांव करीन म्हाका समाधान दिवंक शकचें ना हांव कितेंय हांव आपणायन तें म्हाका दोदोशी करूंक शकचें ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून हे मतीन दवरूंक जाय आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय असल्यात जिवितांत आमी आसचें न्ही असल्यात पातकांत आमी रावचें न्ही पडल्यातपणांत आमी पडचें न्ही बगर आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय म्हणलें सत आमकां दितना हेची दोनूय वचपा एलियाजार एक नितीवंत मनीस नितीवंतपणा खातीर देवाच्या उपदेशा खातीर देवा खातीर आपलो जीव अर्पिता तर पळया सोम्याक पळोवंक लालेल्लो आशिल्लो जाकेव आपलें जिवीत परिवर्तन करता आनी देवा लागचें आशिर्वादां बेसांवां आनी बाचावी जोड घेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तसलेच शाणे मनीस जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा बुद्धवंत मनीस कोण बुद्धवंत मनीस कोण पळय कडपी सुवातेर घर बांदता तो बुद्धवंत मनीस कोण पळय 5 दिवे घेवन ताचे सांगात तेल दवरता त्या 5 बुद्धवंत देडयां बरी देखून आमी हर एकली बुद्धवंत मनीस जावंक जाय जाकेव बरी एलियाजार बरी तवळ आमचें जिवीत बाचावेचें जातलें असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या हरी एकत्रे म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्व
दिवस मुझे तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वान तुका भेटोच्यो घे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वान तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सपत वेदांत अपमान जात असलें जावं म्हूण मागाती. निदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्या पयस जादवास विस्फोट म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा, सांजूत देवान आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले. ते सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी. इस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कळींनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीन तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो. हे संदर्भार विशेष करून आमची ते सव आमची मागणी समर्पण देवया. उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलच्या घडये जे कितें आमी मागता ते खंडीत सर्वेस्पर देव आमकां फावो करता. भक्तीपणान या भक्तींत वांटेली जावया. बापा कोरोस तूं भावी तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमारान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेया आणि कया, ही मुजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवाण जात ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेया आणि अंतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रग, पदकाचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे पासोत आणि समेस मनशां पासोत ते वरवतले, हे म्हज्या उगडा साकरा. बवड़ता सो गुट परगटूया. जेजू मेरा, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतोला. बापा जेजूच्या मरणासो आणि जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवितासो उंडो आणि सडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमची सुडोंदराची आजना मोतीन दवरना आशीर्वादाची भुरगीं आमी जावं शाक. देवा स्वादार आनी कृपा सुमेन शिकलेल्या मागण्या मुखांतर आमच्या तुबारन भक्तीपणान मागोवन घेवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या आमचे तांव तशें आमची पदकां मुगोस नेमकां ताळणें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेख दिल्या आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाई. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माये मगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. मेहंदी बेगल्या हांगा पड्या इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. एलियाजाराक धर्म पाळूंक आदार दिल्ली, धैर्य दिल्ली. जाकेवाक आशिर्वादीत करून बादशाही पाठयलेली. आमी जिनी परिवर्तना मुखांतर तिसरेच बादशाही जोड घेवंक उलो दितात ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडल रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. शेता सोनिया हौला लेता दुनिया आशेता ला लेता के तुका सदा. जाऊन साय खान आत्म्याचे आत्म्याक मोजा घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीस मोजे सदांच थंयसर कर बिराड तुझे हांव शेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा. मुझे पासो संवसारांत आयलो कालवार दोंगरार जीवार पिलो उंड्या रुपया काळजांत येतात आत्म्या म्हज्या तूं जिवीत दिता. हांव शेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा. प्रार्थुया. भूमुगळ बापा आमच्या देवा बागे उजवतात देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवून कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बशे मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बशया मग भावना बहिणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. भोभक्तीपणान मिसाच्या बलिदानां वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांक अभिनंदन आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. मंगळाराची मिसां डिसेंबर म्हयन्या पर्यंत 9 वरार आसतले. जानेवारीच्या पयल्या मंगळारा तावन सकाळी 8 वरार आनी 10:30 वरांक 2 नोवेनां आसतलीं आनी 10:30 वरांच्या नोवेना उपरांत 12:30 वरां जेवणाची मांडावळ आसतली. जानेवारीच्या पयल्या मंगळारा तावन ते दळ पर्यंत सकाळी 9 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. देखून व्हडा संख्येन ह्या 9 वरांच्या मिसाक येवंक तुमकां ओत्याचें आपोवणें दिता. ह्या वेळार तुमच्या विविध गरजां खातीर आमी मागता. देखून व्हडा संख्येन हांगासर ह्या नोवेनाक ह्या पुंतळाक येवन असो
भरपूर आत्मीक फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉलार भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, तशेंच बेंजार केल्ल्यो रेलिको आनी गरजे पडच्यो बूक, कॅलेंडर, कथोलीक पंचांग, बायबल डायरी इत्यादी थंयसर आसात. तर तुमी घेवच्यो आनी तुमी तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वापरच्यो. आमकां हर एकल्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आत्मीक झुजा विरो झूज जाता. तवळ आमकां ही सर्व बेंजार केल्ल्यो वस्तू हातेरां जावन आमकां कुमो करतात आनी जैय जोडूंक आदार दितात. ह्यो वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. हांगासर आमचे लागीं आयुर्वेदीक डिवायन वखद आसा. बेंजार केल्लें मेडिसीन दैवीक वखदां आसात. गांठी दुखीक, गॅस्ट्रिपिडेक, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवचो. तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसांग तुमी ऑफिसान दिया, थंयसर तीं घेतात. ते सावन तुमी पटी आसल्या बॉक्सान घालयेत. नंतर तुमी ऑफिसान दिवयेत. नंतर थंयसर आसल्या पुनशेतांत तुमी घालयेत. आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. कावन्सिलींग हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन, सांगाता विशेष मागण्याची कुमोक आमी करता. असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मंगळाराचें तुमी येवयेत, हप्त्या मदें येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. आनी असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. हे कावन्सिलिंगा मुखांतर जायते बरेपण हर एका भक्तिकाच्या जिवितांत हांगासर जाला आनी की जोडून घेवंक तुमकां उलो दिता. पुनशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी ऑफिसांत तुमच्या मोगाचें दान दिवचें आनी खंडीत ह्या संदर्भांत आमी तुमचे खातीर निरंतरी मागतले. गोच्या भावानो भयणीनो, कोरोनाची पिडा इल्ली उणी जावन ते आसा. गुत्तना फुडें कितें घडटा म्हणून. पूण जाल्यारय आनी 1 म्हयनो आमी सकाळीं 1 नोवेन करतले. जानेवारी उपरांत 2 नोवेनां करतले. देखून तितून पर्यंत 9 वरांच्या मिसाक आमी येवया. आनी उपरांत आमी 2 नोवेनां सुरू करतना तुमकां जाय जाल्यार नोवेनाक तुमी येवयेत. पूण येवच्या मंगळार परत 9 वरार आमी सांगाता मेळया. सांजुदा लागीं आमी विनंती करया आनी खंडीत सांजूद आमचे बसत यथेश्ट बेसांवां मागोवन धाडटलो. आतां नोवेनाक आमी आयथी सावचें. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीं सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगेव जुता देव सरकारा सांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत सोन आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव रे सांत भक्त प्रत्येक जन मरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या गरडे सोड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका निंदरून जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्ता खातीर स्वामी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय वेदकोच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिलान मेळयता. त्या बलिदार वरून देवा भाव निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात. तुजो आमच्या भोवता उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सो आनी पेल्या सो करूं मोग वाडय. आतां आमी बघेवं जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमचे पाती नेमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें. हे संवसारी जेजूचो सैरव आनी धर्म जावन आसलेल्या भाग्य जुता देवा, हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडवंदरा समोवाळ मुक्तोन जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इस्साक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकर अडचणींनी साबण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरीत शरुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी गरजां तुज्या पुनशता पतीन आयला. एगडी बरबश्या जिथे साव आमची गरजो आसात सांजुता मारी फास सर्गींच्या बापाच्या पांय तळ आमी समर्पण दिवया. 18 जाणां बरी भलायकी फोव सांवक
तेका जाणां परिक्षेक सकयल्लें मतींत दवरूंक 22 जाणांक विशेश करून मागुलो उपकार मेळोवंक एकल्याक बेगीनच ट्रान्सफर मेळोवंक तेका जाणांची डिस्काची पिडा ती गूण जावंक 2 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा ती नॉर्मल जावंक 2 जाणांची क्रिएटीन पिडा नॉर्मल जावंक 7 जाणांक डायबिटीक BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक तेका जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्याच्या अर्द्यांतली पाटीच्या कण्यांतली दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख गूण जावंक 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गंठी पांयाच्या तळवेची दूख गूण जावंक एकल्याच्या उतरपुराय स्त्रीक बरी भलायकी बेसावादार फावो जावंक 2 बाबा आनी माया मोगान जिवंक एकल्यान अमल पिवणे संडोवन कुटुंबांत माया मोगान जिवंक तेका जाणां अमल पिवणे आनी वायट इश्टागा साडून पयस जिवंक वायट इश्टागा तेतान पयस रावंक एकल्याक उडासाची सकत पाटी मेळोवंक तेका जाणां पेंगटान दुगूण जावंक 6 जाणांचो गरजागो मोऱ्या मोला विकून वचोंक तेका जाणांची मायग्रेन पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक 14 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी कृपा मेळोवंक एकल्याचें घर बांदपाचें काम बेगीनच पूर्ण जावंक 5 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 2 जाणां जाग्याचे कोर्ट जजमेंट बेगीनच मेळोवंक 6 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 8 जाणां बरी मतीक समाधान फावो जावंक एकल्याची डिलिव्हरी ती नॉर्मल जावंक 2 जाणांची किडनी स्टोन ऑपरेशन नासतना गूण जावंक 2 जाणां ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीनच फावो जावंक 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याची अस्थमा पिडा गूण जावंक एकल्याच्या हार्टाचे ब्लॉक्स ते ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एकल्या हाती धरिल्लें काम पंता पावोवंक एकल्या भोगसूंक करपा फावो जावंक एकल्याच्या भुरग्याचें हट्ट आनी बें पयस जावंक तशेंच 32 जाणांक प्रत्येक ते सवां पासून म्हाका विनंती केल्या तांची ते सवां आसात आमची ते सवां आसात ती सगळीं सांगाता गुंतून सगळींच्या बापाक भेटून दिवया आमी ती घालया आमच्या हातू बारया सगळींच्या बापाक आमी उलो मारया अर्गान तुका सुमयान जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू उगलप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उगल सुमया सांजुता देव मुखांतर बारिली सगळी मागणी तुका आमी समर्पण दिता सुमया तू आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय आमच्या मतीची चिंता तू जाणाय आमच्या मतीची चिंता तू मार्ग येताय कितें जाय कितें नजो ते सर्व जाणाय सुमया तरी वडा आशेन आमी मागणी तुका तुका दवरता तुजी कृपा दी तुजी सकत दी तुजी बाळ दी सुमया मागलेले सगळे भोव कर या सर्व भक्तिका तुजे कृपेचे बेसावत वडा आशेन बवर्तन मागलेली मागणी ताका भोव कर विविध तेसावांका ते निरंतर हांगासर मागूंक येतात माध्यम मुखांतर ही मागणी अर्पित सुमया तांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मागण्यांक कान दी सुमया तांच्या बोबेचो आवाज तुज्या काना पडोवन दी आशीर्वाद दी सुमया बेसाव दी हालेलुया 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 हांवें मागणे मुंदरशिया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार धडो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या पस्तली पदवेर बसता उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाची गोड येता हांव तुका उलो मारता अशा संडेले बरो सुदीचे करीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कंटे कुठे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुजे मोबायल वायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगानात सुदारसन वर वडापतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन बघेवन जुतात देवा उलय कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शेरोती जावन आसच्या बघेवन जुतात देवा आम्हा पासून जिसू लागी विनंती कर आमच्या बाप साहेबाक बिस्प साहेबाक आनी एअरफुडेरांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावड्यांक धडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी विनंती कर जेजू बऱ्या गोवड्यान सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी विनंती बगेन कर कुटुंबान जिल्ल्या सुमयान जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी सरिल्ल्या विनंती सुमेस कर बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागी आमी विनंती सुमेस कर आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या अकरा बोडण्याचेर जैत वर
वरच्याक आम्हा पासून दिसू लगी विनंती कर प्रार्थूया महिमे वंद धर्मदूता आणि रक्तसाक्षा बाकी वसूता देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी दोसडय पथकाच्या आणि स्वार्थाचे वाटो सोडून मायामोगाचे रस्ते धरून आमकां बोळ आणि ठाई दी कस्तळ कळीमध्ये निराशेत आणि बेजारायंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी आनी अशें ह्या जिणयेच्या पयना शबित्यान समकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवशें करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन एक घडी बरो दोळे धांपी आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया जायत्या बरें फोण फावोस जालां एकली अमेरिकांतली एकली बहीण फोन कर म्हणटा तिणें सांजुता लागीं 9 नोवेनां केल्लीं ताच्या पुताक बरी एक सैरीक फावोस जावंक आनी बरें आनी लग्ना जिवीत जिवच्याक आनी तें मागणें देवान आयकलां तिचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाला आनी मागलेले सगळे फावोस जाला म्हूण ती अर्गां दिता तशेंच अमेरिकांतली आनी एक स्त्री फोन कर सांगता तिचे पुता बरें काम जाय आसलें आनी ती काम मागोन तिणें 9 नोवेनां केल्लीं आनी फेस्ता संदर्भात ती केल्ली 9 नोवेनांत देवान प्रतिफळ दिलो आनी तिच्या पुता बरें काम फावोस जालां त्या पासून अर्गां दितात जायतीं जाणां अशेंच फोन करना जायतो मागलो उपकार मेळ्ळा तुमी आमच्या तर्फेन साक्ष दिया म्हूण सांगतात जे मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून तुमी हांगासर येतात आमच्या लागीं मागोवंक सांगतात आमी मागता आज जायत्या जाणांक असलें बरेंपण जालां त्या पासून अर्गां दिता आसतना 6 जाणांक कामाच्या जाग्यार आसलेले प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जाल्ल्या पासून 8 जाणांचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक 17 जाणांक बरी सैरी फावोस जाल्ल्याक 13 जाणांक बरें काम फावोस जाल्ल्याक 1-2 ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक 6 जाणांक बऱ्या कामाची विजा स्टॅम्प जाल्ल्या खातीर तशेंच 27 जाणांक मागुलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमची अर्गां गुंतया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान ओगळप तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान ओगळप तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमया या सर्व भक्तिका सगळी मेळोन तुका आमी अर्गां दिता सुमया तुवें आमचेर उतरल्या सर्व बेसां वचत तुवें केल्ल्या दयेच्या बऱ्या कामा पासून तुवें आमकां मागोवन आमकां मागलेले सगळे फोव केल्ल्या पासून आमकां भलायकी दिल्ल्या पासून समाधान दिल्ल्या पासून रक्ती दिल्ल्या पासून जय दिल्ल्या पासून वायटांत ते विघ्नांत राखून व्हेल्ल्या पासून भुरग्यांक युवासनाक आशिर्वादीत केल्ल्या पासून पिडा शिडा गुण केल्ल्या पासून तृप्ती समाधान दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता सुमया हालेलुया हालेलुया अर्गांचे जो गळापचे जो स्तुतीचे जो आराधनाचे जो हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्तान आमकां नव्यान जिणेत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां सर्गींचे दिता बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गुवळ्याच्या सत्नेन आमकां सांबाळलेल्या की बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता नव्यान कुटुंबा बागेवंतात देवाच्या मजतीने दोस केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिवेल्या उपकारा पासत बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका बापा तुवें अर्गां तुजे दिता देवाते दिल्या सुखान आसतना कुमोक केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकांत सुटका दिल्या आनी दुबावळी मती उसवाड दिल्याक आनी गती दिवकीने आमकां बसवण दिल्या की बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरार तरतरलेल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गचायन भरलेल्या की बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता बगे जाग्यार सांजुदा मुखांतर जायत्या जपांक केल्ल्या खातीर बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सभा प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागलें सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाप्पा बेगीन तद्या मारिफात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता संगात मेळोन सुमयान शिकलेल्या मागणी संगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमचितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवडा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीची कश्ट करी आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसुया पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटे नरसाळ सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांत हळणी आनी पातकांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या मरेन दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची बरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना सर्गींच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर्ते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन ताणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान हो करी आयक आमचें प्रार्थना सर्गींचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयत ती सर्व समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना मगळ बाप्पा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना तुझ्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे कुटुंबाची विधंधन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ बापा फोव ती जिणी संगातीन मेळन आसतना तुझ्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळून बरें कुटुंबाची जेवणचे तेणें फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणें अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे बळ भुरग्याचे तेणें तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना बरी पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्दे शिवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुदिळे आमचेर परती आनी अपदेश उपरांत तुजे कुसदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मोगाळे दिलो बी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या भावा भयणी बसो देवा लागीं विशेष करून मागोया त्रिंदतीची स्तुती कर सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस्पता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटकाट सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बहुदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वापडी कुडीच्या पिढीने कस्तोंच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे देळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो वाबरीत कर अशें पत्कनी तळ जावन पिढी शिड्यांतली गुण जावं गेस्त तांणी जलायकी जुडो फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया बहुदयाळ सुम्या भगवंताच्या बसवंदरा तुजी मेदनातले देळे आमी मागता पिढी शिडेन कुस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी मना वैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां सुगार दिवन दीत जोची येतारे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर भागवतो तुमकां माई पासांनी काकुळतीन वागो दुलोबाय तो तुमचे लाभली नदर गरवल्या प्री शांती तो तुमकां दिव देवा सुखलस जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजवाय भवन बसला आनी आपले बसवणे परमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान तुमच्या सिसांव जोडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडानी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता थोडी मिनटां बरोबर आमी सक्रामेंताचें आराधन करून देवाची कृपा सगत बळ भलायकी आमी जोडून घेतल्या भक्तीन सर्वांनी ह्या आराधनांत वांटिली जावचें ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ
ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ आराधने आमच्या दुपार सुमी आगम्य अर्घ देऊया नन्हे सर्वस्वर देव तो देवनी सर्ग संसार सदनी एवढ्या रूपार आमच्या मध्ये आराधने आराधने नन्हे राजनिगे हालेलुया 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 हा दुपार आमचा स्वामी आमच्या मध्ये असा हालेलुया सगळे खालचं आराधन करूया सगळे खालची स्तुती करूया हालेलुया 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 जेजूस सोम्या आमच्या देवा तुका आराधन तुका महिमा जेजू 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 सोम्या तुका आराधन स्तुतीजा वंदन तुका महिमा तुझी सर्पद्वे तुझी जेजू सोम्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड बशा म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो इगडी बुरसुमिया पळया हेच्या पयले वचपांत एलियाजार पळया उतर प्रायसो एलियाजार कितें करता 90 years 90 वर्सां ताका 90 वर्सां प्रायर पळया देवाची स्तुती करच्या खातीर एका देवाक आराधन करच्या खातीर एका देवाक महिमा दिवच्या खातीर आपणाच्या जिवाची पर्वा नासतना
आपणाच्या कष्टा दगदणाची पर्वा नासतना पळया त्या उतर प्रायाच्या एलियाजराक कितें केलें तांणी जरबदांचे मार कोडदमाचे मार मात्र न्ही गुड्डावन ताका खोटो मारल्यो 90 वर्सां प्रायाच्या त्या म्हाताऱ्याक कोणें ताका वळख आसल्या मनशांनी कोणा खातीर सोमया खातीर ताच्या उतरा खातीर ताच्या नियमा खातीर पळया खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या सोम्याची स्तुती करूं नजो म्हूण कोणी आमकां सांगिनात सोम्याक आराधन करूं नजो म्हूण कोणी सांगिनात सोम्याचें आराधन केल्यार तुका फातर येता म्हणून तुका कोणी सांगिनात ह्या देवळा सोम्या मुखार तूं आसाय सोम्याची स्तुती करच्याक देखून कीर्तन 117 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया सोम्याची स्तुती करा सर्व तुम्ही परजानो जनांगानो हे पृथ्वे सगळ्या संवसारा सुरेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो वरतो देव हाचे भायर दुसरो देव ना देखून आमी उबी रावया हें गीत गावया आमी जोण कोण सतमानता जो कोण सतमानता ताका सास्तीक जिवीत मेळटा जो कोण सतमानता सर्गींच्या आनंदांत तो वांटेली जाता जो कोण सतमानता ताका सासनाक जिवीत लाभता आनी जो कोण पुता सतमानता तो सर्गींच्या रासांत माथ्यार कुरो घालून बसतलो जेवतलो खातलो हें गीत आमी गावया ताळयो पेटून सुरेस्पराक उंदून गीत गावया जो कोण सतमानता सासणीची बी जोडता ताळयो जो कोण सदमानता ससांग जिवी जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सदमानता ससांग जिवी जोडता जो कोण सतमानता जो कोण सदमानता ससांग जिवी जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सतमानता जो कोण बापाक आनी पुताक सदमानता ससांग जिवी जोडता एक दीस सरकार पावतस हांव सगळ्यान चलतलो सासणाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो सासणाच्या त्या जिवितांत एक दीस सरकार पावतस हांव सगळ्यान चलतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत एक दीस सरकार पावतस हांव सगळ्यान चलतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जो कोण सतमानता जो कोण सदमानता ससांग जिवी जोडता ससांग जिवी जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सतमानता जो कोण बापाक आनी पुताक सदमानता ससांग जिवी जोडता सगळ्यान गायतलो संगी पावतस सगळ्यान गायतलो सासणाच्या जिवितांत जेजू संगी बसोन हांव गायतलो माथ्यार कुरो घालतलो आनी सासणाच्या त्या जिवितांत गायतलो हे दीस सरकार पावतस हांव सगळ्यान गायतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत हे दीस सरकार पावतस हांव सगळ्यान गायतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जो कोण सतमानता जो कोण सदमानता ससांग जिवी जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सतमानता जो कोण बापाक आनी पुताक सदमानता ससांग जिवी जोडता हालेलुया 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 हालेलुया
सगळ्या काळजाने सोम्याक आम्ही वंदुया सोम्या जेजू तुका वरतो तुका पुळता तू महिमासी तू ओ कनवळ आम्हा हर एकले जतन करते आशीर्वादाने भरताय तुका साव महिमा तुका साव आराधना प्रभू हालेलुया 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 हरा 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 येशुवे येशुवे वंदन येशुवे आराधना येशुवे येशुवे प्रेज यू जीसस लव यू जीसस थैंक यू जीसस हरा 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू निट्टा तू बरी अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बुशामी उगळ भावना बहिणीने एकडी भरपूर समिया पड्या एकडी बोरू त्या उतर प्रायाच्या एलियाजराक मोठी गाडी आमी उतर प्रायाच्या एलियाजर जर तर आमकां ही मरणाची शिक्षा आसा आनी आमच्या वळखीचे म्हणटात तूं एक काम कर तुज्या पसंदेचे मास्का आनी तांचे मुखार तूं ते तुज्या पसंदेचे म्हण दाखयनाका तुवें तेंत आडवारलेलें मास्क केलां म्हूण सांग आनी तुजो जीव वाचय म्हणून आमकां आमच्या वळखीची कांय कुमो करती जाल्यार आमी कितें करता नाका नाका बा हांव मरूंक तयार आसा तूं हांव तशें हांव नाटक करना म्हणटा हांव गी ह्या तशें नाटक करना म्हजो जीव वाचयता आमी जेजू नाका आमकां आमी नाटक करून जीव वाचोवचे प्रयत्न करता हांव कोण ना गुर्तना ती परिस्थिती येवन आमकां येवची आसा जावंक पुरो हेच्या पयलीं हेच्या सुवार्थेन पळयलें जाल्यार जाक्यो पळया कितलो ग्रिस्त आस्तबोधीक आसलेलो मनीस सोम्या पळोवंक अशें येता सोम्याक पळयता मात्र न्ही सोम्याक आपणाच्या घरा आपूण व्हरता परिवर्तन जाता पळया नुकसान केल्ल्यांक फाटी दिवचे प्रयत्न करता आमी थोडे पोटी स्वार्थी जाल्या मोसरी जाल्या आमी रागिश्ट जाल्या आमी आबलेशी जाल्या आमी सांगेता हांव कुमगारकाण घेता हांव न्ही तेजी बेंत गाळी दिता हांव शिराप दिता हांव कुबरो करता हांव वायट करता हांव ना म्हणून बेगीन कितें फायदो आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय आमचे गूण बदलल्यात गी आमची पातकी जिवीत कांय इल्ली सुदारलां गी ते संत आसा आमी ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟಾತ್ತಿದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಮಳೆ ಗಾದಸ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟಾತ್ತಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಥोडे पटी तशें आसा आमी मोसरी इकडी बरदोळे तांपया जर तर आमी पातकांत आसांव जाके बरी वा एलियाजर बरी जावंक आमी सुकोन पडल्या तर सोमिलाकचें बोगसाणें मागया आनी म्हणया काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर म्हज्या पत्त्याची काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोम्या डोळे दापून तुमच्या पत्काची दूख धरा काकुळत म्हजी कर सोम्या हृदय बुडोवन पत्काची दूख धरा काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या सोम्या राग हांवें केला मोसोर हांवें केला कुडी काडल्यात पेल्याक दुख येयला एलियाजरा बरी नितीवंत जावंक ना जाकेवा बरी तुका पळोवंक आशेवंक ना आड तुका गेला सोम्या पाड हांवें केला म्हज्या कुशेन हांव जियेला तुज्या उतराचो तिरस्कार केला पश्चात्तापवता सोम्या बोगसाणें मोगोन म्हणटा हांव काकुळत म्हजी कर सोम्या
काकुत मुझिक सोमिया काकुत मुझिक सोमिया. हांवें लढाई केल्या, म्हजो बडाई उलयला, पेल्याची बेपरवा केल्या, म्हजे जिबेन हेरां शिराप घाला, वायट मागला, कोबरो केल्यात, पेल्याची निंदा केल्या, पेल्याचो मान काडला, दुस्मानाचो नाश आसला सोम्या. बदलूंक नांव सगळें वायट शिराप मागून घेतला. पश्चात्तापावता हांव सोम्या, आमचेर बक्षणां दी म्हूण मागता हांव, आमकां बाचावी मागता हांव सोम्या. काकुत मुझिक सोमिया काकुत मुझिक सोमिया. तुमच्या बदकाची दुख दर या बक्षणां मागा. काकुत मुझिक सोमिया. वायट चिंतला सोम्या, गलीज आवलयला, बुरशें उपदेशाक आडवेता तें हांवें आदारलां. स्वताची वाट संडल्या, नितीवंत हांव जावं ना, फुटींची वाट धरल्या, नितीनची येला, अंकारान हांव भरला सोम्या, गर्वान चल्ला, नलिसायांची येला, म्हणजे चुकुशे प्रमाणे जेला. तुका पळोवंक अशें उना सोम्या, जाके वाबरी जिणी परिवर्तन करूंक प्रयत्न करूंक ना. पश्चात्तापावता हांव सोम्या. तूं म्हणटाय तुमी म्हज्या पासो रडा नाका, तुमच्या पासो रडा, तुमच्या भुरग्या बाळा पासो रडा. आमी रडता सोम्या, आमच्या भुरग्या बाळा पासोत, आमच्या कुटुंबादारा पासोत, आमच्या बाच्यावा पासोत, आमच्या घरा बाचावी दी, कुटुंबा बाचावी दी, सुडका लाभय, सडवण लाभय सोम्या. आमच्या पातकाची काकुळत कर, आमची पातकां बक्षी म्हण मागे, काकुळत म्हजी कर. काकुत मुझिक सोमिया 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 काकुत मुझिक सोमिया. मुगल भाव भयणीनो, तुमची समर्पण करया भक्ता. समर्पण दिया सगळी तुमची पिडा शिडा, सगळी तुमची कूड माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंत सोम्या, तुझे रगत सदाय, तुझे रगत सोम्या, तुझे रगत आमच्या कुडीचेर शेणाय. कित्याक तुझे रगत जिवी दिता, तुझे रगत आमच्या आत्म्याची थान बगयता, तुझे रगत सोम्या पातक धुवन काडता, नितळ निर्मळ रगत ते म्हाका राखून व्हरता. अमोलीक ते रगत सोम्या म्हजेर सारय, तुझे पवित्र रगत म्हजेर शेणय सोम्या. जाकावाच्या घरा गेलोय, तुझ्या पवित्र हासारपण, तुझे पवित्र रगत त्या घराक सुडका दिवंक शकलें, सोडवण दिवंक शकलें, बाचावी दिवंक शकलें. ते रगत आम हर एकल्याचेर शेणाय. त्या रगता वरवीं म्हज्या कुडीक सुडका लाभय, त्या रगता वरवीं म्हाका बाचावी लाभय, म्हज्या कुटुंबाक बाचावी दी सोम्या म्हूण आमी मागया. मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागतालो तो घेता. बरोवशान मागा सोम्या लागीं, लज नासतना मागा सोम्या लागीं, विश्वासान मागा सोम्या लागीं. सोमी तुमकां खंडी दितलो, ते रगत तुमचे तो शेणयतलो, आनी हे रगत आमकां सुटका दिता. त्या अमोली रक्तान सोम्या हर एकल्यांक हांगासर आसलेल्यांक तूं थेलाय. तुझ्या त्या पवित्र रक्तान हर एकल्यांक तूं नितळ कर, सुडका दी सोम्या, सडवण दी म्हणून आमी मागया. जेजूच्या रक्ताची ससाई, कुडीची भलायकी आमी सोडून घेवया. सरी सोम्या तुझे रगत, शणै सोम्या तुझे रगत, कलवर पर्वतार शिपायांचेर
मनशा कुळाचेर शिंपडलेले ते रगत आमचे शणाई साखेवाक बाछावी दिले ते रगत आमचे तू शणाई एलियाजराक धैर्य दिले ते रगत आमचे तू शणै सोम्या शणै तुझे रग सौम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रग सौम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सौम्या पातळ धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलिक ते रगत अमोलिक ते रगत सोम्या मुझे शणाई सौम्या मुझे सारे पवित्र तुझे रगत पोवी तुझे रगत सोम्या मुझे शणाई सौम्या मुझे शेना अमोलिक ते रगत अमोलिक ते रगत सोम्या मुझे कुडीचेर साराय सौम्या मुझे सारे पवित्र तुझे रगत पोवी तुझे रगत सोम्या मुझे शणाय सौम्या मुझे शेना तुझे रगत सोम्या दुश्मनातून सुटका दिता तुझे रगत सोम्या म्हाका नव्या जिव्यान भरता घटाई दिता तुझे रगत म्हणजे जिनिये झुजान जैतला बयता मुझे रक्षण सदांच करता सोम्या ते रगत मुझे शणाई मुझे कुटुंबाचेर शणाई मुझे भुरग्या बाळांचेर शणाई मुझे पिडेस्त भाव भयणीचेर पिडेस्त उदरप्रायाच्या सान्यांचेर कुटुंबाच्या सान्यांचेर वळवळे भोगतल्यांचेर विविध कश्टां नसता वळख जाल्ल्यांचेर विविध पिडा शिडा भोगतल्यांचेर सगळ्यांचे ते रगत शणाई आमकां तूं नितळ कर तुझे सक्त्यान आमकां भर तुझ्या कुडीच्या देण्याने आमकां भर तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सक्त्यान भर तुझी गुण करची सगत तुझ्या पवित्र रक्ता मुखांतर आमचे दे वाळय सोम्या तुझे रग दुश्मनातून सुटका दिता तुझे रग सौम्या नव्या जिवान भरता तुझे रग जिनिये झुजान जैतला बयता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोम्या पवित्र रक्तान पवित्र त्या नितळ तूं कर सोम्या नितळ तूं कर सोम्या अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोम्या पवित्र त्या रक्तान पवित्र त्या रक्तान नितळ तूं कर सोम्या नितळ कर नितळ तूं कर सोम्या हालेलुया हालेलुया हरा 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 शादला बला 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 सत्तला बला सत्तला याला ला 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 शादला ला 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 शादला बला 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 येस येस Jesus touch us he heal us Lord Jesus दाविदाच्या पुत आमची गुण कर तुझी गुण करची दैवी सगळं आमच्या शिराने वळाय तुझ्या पवित्र रगत गुणी तळ कर तुझ्या नावान आमका गुण कर तुझ्या नावान आमका सुटका दे तुझ्या नावान आमका सोडवण लावय तुझ्या नावान आमका गुण कर Jesus touch heal us Lord hallelujah hallelujah उला मारा सोम्या भवत्ता उला मारा हात उभार सोमी तुमका बोलता या वक्ता सोमी तुमका गुण करता ताची गुण करची दैव सगळ तुमच्या शिराने वळयता ताच्या पवित्र रगत शणोक तुमका दुनु नितळ करता हालेलुया हालेलुया उला मारा निरंतर उला मारा हालेलुया 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 मगळ समय सगळे भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराची निर्वळे तुझ्या पवित्र रगत शणू तळकर तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का सुटका दे सर्व वाईट सत्यातले मोठ्या सत्यातले देवसराच्या नाट्यात तळल्यातले माटमत्रांत बिदीसपणा नगरी वार सोम्या अप्पोड सोम्या 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 जेजू जेजू येसुवे येसुवे ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ಟಚ್ Lord, touch them all you are faithful Lord Jesus. आपण गुण कर, सगळे आपण गुण कर जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमच्या तकलेच्या रथावर या पवित्र आत्म्याची हिमत माग्या. ही पवित्र आत्म्या देवाने ये पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. देवाने पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसावाने आमकां बर पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या देवाने आमच्या कुडीचेर, आमच्या घराचेर, आमच्या सगळ्या स्वतेचेर, आमच्या सगळ्या कामाच्या जाग्याचेर, आमच्या सगळ्या जिविताचेर देवाने तुझ्या फळांनी आमकां बर, तुझ्या देण्याने आमकां नेटय, तुझ्या कृपया आशिर्वादाने बर म्हूण आमी मागया. पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ म्हूण मागया. उतरा उतरा उतरा. देवाने पवित्र देवाने 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 आमचे देवाने है रूहे पाक उतरा. देवाने पवित्र आत्म्या अभिषिक्त करून घे. पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा. उतरा 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 है रूह पाक उतरा. उतरा 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 है रूह पाक उतरा. उतरा 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 उतरा. हालेलुया 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 हालेलुया. तू बरा हालेलुया 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 हालेलुया. सुमिया जेजूच्या पवित्र आत्म्या पट या भक्तिकाचेर गुणकची सगतला बाई पवित्र आत्म्या. देवाने पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्यावर तुझं वाढतं के पवित्र आत्म्या. त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर. त्यांच्या बुकल्यावर संगाती, त्यांच्या वैराग्यात आशीर्वाद ला बाई पवित्र आत्म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Ergan tuka sumiyan Jesu. Oglap tuka sumiyan Jesu. Odlan studi tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Nitta tu bariya. It सगळ्या हातू बऱ्या. देवान तुमकां बऱ्या दिल्या. देवान कित्याक तुमी हिंदाक शेतात हातू बारोवंक. हातू बारा तुमकां सुमयान आपडले मोगदां जाल्यार, सुमयान हजरपण तुमी आज भोगलें म्हूण जाल्यार जोरान ताका तुमी दिवळ पडटा. जोरान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता सास्तांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बला नव्यो रीती आदाया. सोलवून वेचास्कत विश्वा भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जाय. पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यान हसिता.
तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नवळता. प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उडास तूं आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो वर्सदास आमचे तेमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरा फोवो तो मान करूंक आमकां फोवो कर. देखल्या आमच्या बाबार्थी जिवितांत एलियाजरा बरी आमी तुका विश्वासी रावोंक आमकां धैर्य आनी घटाय दी. जाकेवा बरी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आमचें जिवीत तुका मानता तसलें सावन तुजे लागची बाचावी आमकां निरंतरी जोड घेवंक फोवो कर. जोची येताय रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना. उभी रावया हात उबारया. सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां सदा सर्वदा व्हडल्यान. सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदा सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदा म्हणटाना सदैव जावं सोमयाचें नांव. सदैव जावं सोमयाचें नांव म्हणटाना आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सोमयाचें नांव. आतां आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सोमयाचें नांव. आतां आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सोमयाचें नांव. आतां आनी सदा सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचें. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परत येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरां सांगाता मेळया. तुमचे खातीर आमी मागता, आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत आमचें घेवचें. सोम्याक बागवून नमस्कार करचो. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यानी आता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गा तुका कुर्पे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान घरा. रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान घरा. मोगाळ पोता सोय अवघड मरिया शेवादी आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसमानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.